नमस्कार, स्वागत तुमचे सगळ्यांचे परत एकदा स्टुडंट मीडियाच्या डेट विथ कॅन्डिडेट ह्या कार्यक्रमात. आणि आम्ही आता आसात शिद्धोना पाळ्या. आणि आमच्या वांगडा जे डेटीक आसात ते आसात सर रामराव वाघ, ते आम आदमीचे कॅन्डिडेट आसा. तांकां विचारया तांचो कसो प्रचार चल्ला. सर नमस्कार, स्वागत तुमचे. नमस्कार. सर प्रचार कसो चल्ला? प्रचार सध्या बरो आसा, अजून आनी वेग घेवपाची गरज आसा, पूण डोर टू डोर ऑलरेडी स्टार्ट केला. आनीक मतदारसंघात बरो प्रतिसाद असो मेळटा आणि सगळे कडच्यान विचारना चालूच आसता, तूं आमचे थंय केन्ना येतलो. आनीक म्हणजे खूब इश्यू आसा. हांव हांगा 5 वर्सां फाटलीं 5 वर्सां हांगा एक्टीव आसा, सो तसो म्हजो डे टू डे टच सगळ्या भागांनी आशिल्लो. ताका लागून तशें त्रास पडना प्रचार करपाक, सगळे लोकूय वळखतात चडशे. आनीक प्रतिसाद असो बरो मेळटा. तरी सुद्दां पयलो म्हणजे कोणीय विचारूंक शकता सहज प्रश्न असो की तुम्ही फाटीं BJPन आशिल्ले, आतां तुमी आम आदमीन आयला, तेन्ना तुमी आतां डोर टू डोर भोंवतात, तेन्ना ऑब्वियसली तुमकां विचारतले लोक की बाबा आतां आमी कित्याक आम आदमीकूच कित्याक मारपाचें. आतां एक प्रश्न आसतो, भारतीय जनता पक्ष हांवें कित्याक सोडलो. आनी लोकूय म्हाका दिसता सगळे जाणात की भारतीय जनता पक्षान ह्या फाटले 5 वर्सांत कांयच केलें ना. कांयच म्हणजे लोकांची अक्षरशः फसवणूक जाल्या, लोक बेजारल्या. सो ह्या पार्टीच्या बरोबर रावून कांयच असो अर्थ नाशिल्लो, लोक जाणात. आनी म्हाका दिसता लोकांनी स्वागतूच केलें जेन्ना हांवें पार्टी सोडली. आनीक दुसरो विशय म्हणल्यार तांणी जो काँग्रेसीचो आमदार हांगा इम्पोर्ट केलो तोवूय निश्क्रीय आसा. ताणें विकासाच्या नांवान म्हणून कांयच केलें ना हांगा. सो ताका लागून लोकांक हांव BJP सोडल्याचें आश्चर्य दिसूना. आतां आम आदमी पार्टी ही एक मातशी हांगा नवी कशी पार्टी आशिल्ली, पूण अजून ते लोकांच्या मनान ती वचून नाशिल्ली. पूण म्हाका दिसता हालीं ह्या वर्सभर ताणें कितें कितें करून कितल्योश्योच एक्टिविटी करून, त्याच बरोबर म्हाजो स्वताचो जनसंपर्क आसा आनी हांव लोकां कडेन उलोवन आज एक फेवरेबल वातावरण जाता तयार अशें म्हाका दिसता. आतां जेन्ना तुमी वातावरण म्हणजे आतां भोंवतात ह्या वाठारांत जेन्ना भोंवतात, म्हणजे कसले खंयचे खंयचे इश्यू जे आहा, म्हणजे आमी एक काम करया की ताणें कितें करूं ना तें सोडून तुमकां कितें दिसता की हांगा इश्यू आसा? हांगा इश्यू म्हणल्यार पळय, हांगा ही वन ऑफ द मोस्ट बॅकवर्ड अशी कॉन्स्टिट्युएन्सी, इतली लागीं आसून पणजेच्या. आतां हांगाच पळय, हे म्हणजे एका पंचायतीन असो कचरो, अशी अवेवस्था, अशी सगळ्या पंचायतींनी अशी स्टोरी. हांगसरल्यो सगळ्यो पंचायती खिळखिळ करून उडयल्ले आसा. म्हणजे आमदार कितें करता, आपल्याक जाय तशें खेळयता, हांगा पंचायतीक काम करूंक दिना. आपल्याक जाय तशें ते सेक्रेटरी आनी कोण आसा तांकां करप्शन करपाक लायता. आनी कांयच असो डेव्हलपमेंट ना, बरो असो डेव्हलपमेंट कांयच ना. म्हणजे कसली तरी फुटकळ अशी कामां करप आनी ती सुद्दां अर्दवट. म्हणजे ऑलमोस्ट सगळे प्रोजेक्ट हांगा अर्दवट आसा. कसलोच आनी अंदू तर म्हणजे ह्या टर्माक कसलोच प्रोजेक्ट ताणें केल्लो ना. कसलोच प्रोजेक्ट स्टार्टूय केलो ना, फक्त नांवाक बेश्टे फावंडेशन स्टोन घातल्या, पूण ते म्हाका एप्रुवल सुद्दां ना. अशी स्टोरी आसा सद्या ह्या मतदारसंघात. तुम्ही इतके पळयतात, इश्यू सगळे पळयतात, कारण तुम्ही प्लान सुद्दां केला आसलो तुम्ही जेन्ना म्हणटात की आमचें विजन आसा. जाल्यार तुमचो प्लान ऑफ एक्शन कितें आहा? म्हजो प्लॅन ऑफ एक्शन एक हांगा ही कॉन्स्टिट्युएन्सी एक बरी, एक वेल कल्चर्ड, इंटेलिजंट आनीक एज्युकेशनली प्रोग्रेसीव अशी जावपा जाय. आनी ताका लागून जें कितें करपा जाय, म्हणजे शिक्षणाच्या बाबतींत म्हणा वा इंडस्ट्रीच्या बाबतींत म्हणा, हांगा कांयच इंडस्ट्री ना. हांगा गव्हर्मेंट जॉब्स भुरग्यांक सारके मेळना, कित्याक तांचे कडेन क्वॉलिफिकेशन्स सुद्दां आसात, पूण सिलेक्शन सारकें जायना. आनी आमदारूय कांयच असो आपलो एक जो तेजो वेटेज आसता तो पडना. आनीक सगळे बाकीचे मिनिस्टर बी ताका कांयच अशें हें करिना, म्हणजे कांय तेगेले आयकना. आनी सो जॉब्स हांगा खूब कमी. म्हणजे एक तर मेरिटाचे जॉब मेळपा जाय, पूण तूं जाणा आयज हें जायना. आनी कोणाचे आतां गोवा मेडिकल कॉलेजान तुवें पळयलां येदे व्हडले स्कॅम जाले. 95% जॉब्स हे सगळे वाळपयचे लोकां कडेन गेल्या. आमचो आमदार जी आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन ही आसा GMC, तो कित्याक वगी रावला हाचेर. बेश्टो नांवाक तो एक दीस बोवाळ केलो, थंय गेलो, बाबुशाक घेवन गेलो, टॉनीक घेवन गेलो, परत ते सेटल केले. आपले एक कोण सामके क्लोज मनीस आसा जेंकां जॉबाची तशी खास गरज ना, अशा मनशाक ताणें घातल्या थंय आनी मागीर वगी रावलो. प्रॉमिसीस जेन्ना तुमी म्हणटात, जितके फावट केजरीवालजी आयले, प्रत्येक फावट एक प्रॉमिस दिले, इतक्यो प्रॉमिसीस हांगा लागू जातल्यो वा कितें, आनी ते कशें तुमी करून घेतले? म्हाका दिसता गॅरंटीड लागू जातल्यो. कित्याक हे जे केजरीवालान जे दिल्ली मॉडल ते करून दाखयलां. आनी ते फक्त अश्यो म्हणजे बातो ना, थंय ते केल्लें आसा. आनी आमी ते एक्सपिरियन्सूय केल्लें आसा दिल्ली. म्हणून म्हजो विश्वास बसलो की आम आदमी पार्टी हें कितें तरी करूंक शकता. आनी ज्यो तांणी गॅरंटीज दिल्या
वा जो 13 पॉयंट जो आता विजन प्लॅन दिला तो इज एक्चुली पॉसिबल. म्हणजे हे फक्त वेस्टेड इंटरेस्ट असता पॉलिटिशियनाचे म्हणून हे असले कांय जायना. त्यो एक्चुली मिनिमम गजाली त्यो जावकूच जायो आनी त्यो केजरीवाला सारके मनीस, आम आदमी सारकी पार्टी, एक हॉनेस्ट पार्टी ते करूंक शकता आनी ती जातल्यो. आज तुम्ही सानांद्रेन बॅटल घेताय हय हय जाल्यार बाकीचे जे विरोधी पक्ष जे आता तुमचे अगेन्स्ट जे असतले हय तातूर काँग्रेस धरात, हय BJP हय किंवा आता लेटस्ट म्हणजे RG आसा, हय जाल्यार तांकां तुमी कशें पळयता किंवा TMC आसा तर तांकां कशें हय पळयता? कितें आसा एक विधानसभा निवडणूक म्हटल्यार ह्यो सगळ्यो पार्टी आसतल्योच. एक्चुली हो मतदारसंघ हो काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्ड. फक्त त्या फाटल्या टायमार 2012ची इलेक्शनां विष्णू वाघ हो भारतीय जनता पक्षाच्या टिकेटीर हांगा निवडून आयलो. नाल्यार हांगा ही काँग्रेस बेजडूच ही. पूण तो आतां हळू बदलला आनी काँग्रेसीनूय कांयच करूं ना. काँग्रेसीन जी स्वताच्या पक्षाची जी एक वाताहत केल्या ती पळोवन म्हाका दिसता लोक ह्या फावट काँग्रेसीक सपोर्ट करपाना. ऑल्दो काँग्रेस इज अ स्ट्रॉंग पार्टी, हांगा वोटर आसा काँग्रेसीचे आनी आमचो स्ट्रेस आसतलो काँग्रेसीचे वोटर्सांक वी आर गिवींग दीस ऑल्टरनेटीव. आमचो आम आदमी पक्ष आमचे आमदार निवडून आयल्यार ते स्विच ओवर जावपाना, ते पक्षांतर करपाना. केजरीवाल जी परत परत आयले हय, हय. आयले आनी म्हाका लेटस्ट हांगा हय, ज्यांनी हय, भोंवडी सुरू हय. केली ह्या हय वाठारांत, हय हय सो ताजो कितको इम्पॅक्ट पडटलो? खरें म्हणल्यार खरेंच म्हाका खूब आनंद जालो जेन्ना एक 2-3 दिसां आदीं जेन्ना केजरीवाल जी हांगा आयले. डोर टू डोर तांणी फर्स्ट गोंयान डोर टू डोर ह्या पाळ्या गांवांत केले. अच्छा, आयज सुरवात आमच्या केली. हय हांगा तांणी डोर टू डोर केले आनी एक हो जो गांव आसा म्हणजे इतली समस्या आसा हांगा आनी तुवेंनूय आतां पळयलां बारीक बारीक लेनी आनी खंयच्यान वाट नासता सारकी. पूण त्या जाग्यार येवन त्या गांवाक एक इम्पोर्टन्स दिलें. एक चीफ मिनिस्टर हांगा आयलो आनीक एक लोकां कडेन उलयलो. लोकां कडेन इतलो म्हणजे ताचे जे एक संवाद करपाची कला आसा ती ताणें तांकां लोकांक कन्विन्स केलें कित्याक काँग्रेसीक वोट मारूं जायना वा भारतीय जनता पक्षाक वोट मारूं जायना. आनी ताका लागून म्हाका दिसता खूब फायदो जालो. एक बरें वातावरण हांगा जालां आनीक लोकांकूय कळ्ळां की आमची पार्टी ही हांगा सिरियस आसा, ह्या मतदारसंघात काबीज करपाक तयार आसा. सर हांगा जे इश्यूज आहा ते तुमकां सगळे खबर आहा, पण हातून मेजर इश्यूज अशे कितें आसा? पळय मेजर इशू आमचो हो मतदारसंघ हो प्रिडॉमिनंटली शेतकाऱ्यांचो, कश्टकऱ्याचो मतदारसंघ. आनी आज हांगा म्हणजे हांगा व्हडले व्हडले खाजन शेती आसा, सॉल्ट पॅन्स आसा, आग्रां आशिल्लीं आनी दोंगर आशिल्ले. हांगा हो पाळ्या गांवांत जर बरी सगळ्यांत बरी अशी भाजीपालो जाता. आज त्या लोकांक हें सगळें करपाक मेळना. खाजन शेतीची तर सामकेंच पाड पडला. म्हणजे सगळे आख्खे आमच्या मतदारसंघांतली जी व्हडली व्हडली खाजन शेती आसा थंय सगळें उदक भरलां आनी फक्त नुस्त्याक लागून ते यूज करतात हे मासेमारी करपाकूच, फिशिंगाकूच लागून. आनीक लोकांचो जो पोटा पाणयाचो प्रश्न आसा, जो पयलीं एक बरें समृद्ध असो हे गांव आशिल्ले ते आयज नश्ट जायत चल्ला आसा. तो एक प्रश्न आसा आनी एक्चुली हें इजिली रिवायव करपा जाता. इवन पयर जेन्ना CM केजरीवालांनी 13 पॉयंट एजंडा हें केलो तेन्ना हांव तांचे कडेन उलयल्लो. सो तांणी ते एग्रीकल्चर जो पॉयंट घातला तातूंत म्हणलें वी वील डू दीस. सो हें काम आमी करपाक जाय. सरकाराची हें ना तितून करपाची, हो एक प्रश्न. बाकीचे जे इशू आसा म्हणजे इन्फ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स तर हांगा कांयच ना सद्या. म्हणजे हो जुवारीचो सोडून तो एक नॅशनल प्रोजेक्ट पूण बाबा एक बरो प्ले ग्रावंड भुरग्यांक जाय जाल्यार हांगा ना. सगळे कडेन एक कुडका सारके गांवांत, पाळ्या सारके गांवांत कांयच करपाक मेळना. भुरगे खेळपी बरे आसा पूण तांकां फॅसिलिटीज ना. प्रायमरी शाळा सगळ्यो ऑलमोस्ट सगळ्यो ज्यो गव्हर्मेंट प्रायमरी शाळा आशिल्ल्यो त्यो तेणी सगळ्यो हें करून उडयल्या, उद्ध्वस्त अश्यो जाल्यात, चडश्यो बंद पडल्यात. आनी जर आम आदमी पक्षान जर पळयलें दिल्ली इम्पॉर्टंट एक काम ताणें केल्लें ते तांच्यो ज्यो गव्हर्मेंट प्रायमरी स्कुल्स आसा ती बरे पैकी ते चलयतात आनी ताजेर लोकांक एक फायदो मेळटा कित्याक फ्री एज्युकेशन मेळटा. आज भुरग्यांक ते खंय तरी नाल्यार प्रायवेट स्कुलांनी धाडटा थंय एज्युकेशनूय सारकें मेळना. पूण हें जर रिवायव जायत कित्याक सगळे कडेन शाळा आसात पूण त्यो सगळ्यो बंद आसा, मोडकळीक आयल्या.
हो इशू लोकांकूय कळना. हांगा ट्रान्सपोर्टाचो इशू आसा. भितरल्या गांवांनी हांगा ट्रान्सपोर्ट ना. लोकांक कितलेशेच पयस चलत वयचें पडटा वा स्कुटरीचेर बी ट्रॅवल करचें पडटा. म्हणजे आतां एक मोवळा सातान ह्या एरियान बसी सारक्यो ना, बांबोलीम ट्रान्सपोर्ट ना, त्या सायडी आक्षीट सारके भितर इंटरनल ट्रान्सपोर्ट ना, आनी सामके कमी प्रमाणान म्हणजे कदंबा बसी बी तर हांगा नाच ह्या मतदारसंघात. पूण आतां हांगा चडशे बिल्डर लॉबीचेय हांगा लक्ष आसा. कित्याक व्हडली प्रायवेट फॉरेस्ट आनी थोडे कोमंदाद लँड हांगा आसा आनी ते ग्रॅब करपाची प्रायवेट फॉरेस्टांनी व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट हांगा येतात आनी जी आमची रानां आसात ती रानां आयज नश्ट करतात ते आनी ताका लागून आमच्या हांगसर सैमाचेर परिणाम जातलो. पूण हाजेरूय कितें तरी उपाय करपा जाय आनी ताका ह्यो पंचायती आनी MLA हे सामील आसतात. हे सगळे मेळून मोठे करप्शन करून हे सगळे परमिशन दिवन तांणी खूब लँड कन्वर्जन केल्लें आसा. आनी आमचो हो MLA आशिल्लो तोवूय NGPDAचोय चेअरमन आशिल्लो. ताणें हे सगळे कडेन लँड ग्रॅबिंगाचेच स्कॅम केल्ले आसा. तो स्वताच भाटये ताणें एक जागो घेतलो, दोंगर तो थंयचो भाटी लेक जो आसा तळें तेजे कुशीचो, आनी तो कंप्लीट ताणें फ्लॅट करून उडयला. थंयची माती सगळी काडल्या आनी खंय तरी बलतीच कडेन घातल्या. ताजी एक इल्लिगल जेटी आसा जी CRZान कंप्लीट वायलेशन आसा आनी हे सगळे वांटोवपा लागून तो BJP पार्टीन भितर सरला. ताजी जी जेटी आसा ती एक्चुअली मोडपा जायी, त्यो करपा जाय. तुमचे वोटर्स आहात हय, तांकां तुमी कितें संदेश दिवंक सोदता? वोटरांनी आयज हो जर मतदारसंघ आनी गोंय राज हेजो विचार करपा जाय आनी ह्या मतदारसंघाचो विकास जर जातलो जाल्यार तो कोण करतलो, कसो करतले, कोणाची कॅपेबिलिटी आसा, तुमचो जे प्रश्न आसा ते विधानसभेन कोण मांडूंक शकता बरे भाशेन. आमचो आमदार तोंड उगडल्यार लोक हांसतात विधानसभेन. ते बरे भशेन एक सिरियसली जेन्ना विष्णू वाघ आशिल्लो तेन्ना ह्या मतदारसंघाक सिरियसली घेताले. आज ते ना, ते सगळे फकाणां चल्ल्या. सो जेन्ना हो मतदारसंघ एक सिरियसली लोक घेतले, एक बरो आमदार आसतना जाल्यारूच हाजी कामां जातली. मिनिस्टरा कडेन गेल्यार बाकीची आमची कामां जातली, जॉब्स मेळटले. ताका लागून लोकांनी हे विचार करून आज आम आदमी पक्षा सारक्या पक्षाक मत दिवपा जाय. कित्याक हो पक्ष एक सिरियस आसा, हांगसर विकास करपाक तो उत्सूक आसा आनी म्हाका दिसता ही संदी आज आमच्या ह्या मतदारसंघाक मेळ्ळ्या, गोंयकारांक मेळ्ळ्या. ताजेर म्हाका दिसता लोकांनी विचार करचो आनीक जे वोटींग आसा 14 तारखेचे तेन्ना आम आदमी पक्षाक आपली पसंती दिवची. सर तुमी तुमचो वेळान वेळ काडून कॅम्पेनींग चालू आसतना वेळान वेळ काडून आमकां टायम दिलो, तुमचो वेळ दिलो म्हणून तुमकां देव बरें करूं. हो जो आमचो कार्यक्रम हा डेट विथ कॅन्डिडेट असोच फुडें चलत रावतलो. परत मेळया फुडल्या एपिसोडान. सर तुमकां खूब खूब विशेश.